केलेले एक चंडेवादन सॉफ्टवेअर इंजिनियरान बाजिलेले. आता आमकां दिसता पुरो प्रोफेशन आणि पॅशन हाता हात घालून वच्चा साध्य म्हूण ते सिद्ध करून दाखयलेले सोयरे आज आमगेलो टंगा विश्व कोंकणी वाहिनींत आसची. नमस्कारू आणि स्वागतू विश्व कोंकणी वाहिनींतू सक्कड वीक्षकांक. हांव जयश्री पै. आज आमगेल सोयरे आसची आमगेले अभिमानी अल्युमिनस यशस्वी सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल श्री श्रीनिवास कामत. हानी एक सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल आसूनी हाजी भायरी एक यक्षगान कलाविदे. आमगेल करावळीचे प्रसिद्ध कला यक्षगान हांतू कलाकारू चंडेवादकू भागवतूय आणि तांतू कसं पुराय आसा ताजी पुरे हांकां एक माहिती आसा आणि हानी भागे घेत आसची. तशीची इतले न्ही हानी एक चोरडू हांकां तिरी आत्ता पिळगेक हे एक यक्षगान लागीं हाडका म्हणून एक मोबायल ॲपय हानी क्रिएट केलेले आसा. तशी जावन हानी आतां एक क्रिएटिव्ह इनोवेटर म्हणून सांगितलं. येया आमगेल एल्युमनी आमगेल अभिमानी एल्युमिनस श्रीनिवास कामत हांगेले विंगड विंगड प्रयाणा बग्गे हांगेला उल्लोनो आमी ऐकुया. येया सुरवे हांकां हांव आमगेल वाहिनींतू स्वागत करता. श्रीनिवास तुमकां आमगेल वाहिनींतू स्वागतू. नमस्कार. नमस्कार. भारी खुशी दिसता आसा तुम्ही हांतू तुमगेले यक्षगानांतू एक ॲप डेव्हलप केलेले आसा. ते एक भारी खुशी विषय. तुमगे सॉफ्टवेअराचे तुम्ही नॉलेज स्किल्स यूज करून केला. सो कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. थँक्यू. ओके थँक्यू. सो आता हांव आतां कसं निमगोच म्हळ्यार तुम्ही सान आसतना दवरून तुमगेले सांग एक परिचय दिताची इंजिनियरींग ताई कशी तुमगेले प्रवास जालो म्हणून आमकां एक सांगता वय. म्हगेले गांव मुल्की लागी मैलोट म्हणून स्मॉल विलेज बॅकग्राऊंड हಳ್ಳಿ म्हणजे सान घरा लागी गद्दो पुरा सामक सागोळ्यांनी पर आशिल्ले घरांत गाई रोड्डो पर आशिल्ले. तशें म्हगे ल्हान मास्टर एडिएट स्कूल आशिल्लें एक कोलाकाडी कोंकणी कुटुंबाचें एक स्कूल आशिल्लें. थंय 2 किलोमीटर चमकुन वचून चमकुनी वच थंय वय हांवय वच थंय स्कूलांत शिकले. 10th वरान थंय शिकले. मागीर PUC मुल्की जावन मागीर इंजिनियरींग सिद्धगंगा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी तुमकूरान थंय करून लास्ट 10 वर्सां न्हू बेंगलोरा सॉफ्टवेअर डेव्हलपर जावन काम. अच्छा अच्छा. इंजिनियरिंग जर्नी कशी आशिल्ली. इंजिनियरींग वय 4 वर्सां तुमकूर म्हगेले बाप्पा ते राबिलो हांव 4 वर्स थंय. तशें त्या टायमार हांव विश्व कोंकणीचे क्षमता फंड आज अल्युमिनियम ॲल्युमिनियम लायक जालें. तर ॲल्युमिनियम जावन आशिल्लें म्हूण सांगतना तुमकां शिश्यवृत्ती मेळ्ळेले स्कॉलरशीप मेळ्ळेले मस्त जन चेडवान भितर तुवें एकलो. तुका हे शिश्यवृत्तीचे आधार तुमगेले शैक्षणिक प्रवासाक कशी आकार जाला म्हूण सांगितली. मस्त हेल्प जाला. सेकंड PUC जालें मागीर म्हाका इंजिनियरींग करता म्हणून आशिल्लें. तशी त्या काळांत 2010 फीज चिका चड आशिल्लें. पुरा पेरेंट्स जाल मात्ता घालचे आमी आमचेल कसो साध्य आसा त्या ट्राय करया म्हणून म्हगेले मुल्के देवस्थानांत एकले मायेन सांगलें म्हगेले कितले एड्रेस आसा स्कॉलरशिपाक तांणी स्कॉलरशीप दिताची तूं एप्लाय करी म्हूण. हांव ते करून पुरा एड्रेस घालून पेटयलें. जाल्यार मागीर म्हगेले बाबाजीन सांगलें विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून एक स्टार्ट जाला तांणी स्कॉलरशीप दिता की तेन्ना मायलीच तांणी म्हाका 4 वर्स एक व्हडले अमावंट म्हाका डोनेट करून हेल्प केला. त्या आजीके विसरून त्या मेन मागीर हांव खंय एप्लाय करचें सोडलें. व्हेरी गुड. खंय करचें सोडलें म्हाका यांच पळोवलें. सो 4 वर्स तेन्ना आमकां केन्ना कसं नातील तेन्ना हेल्प केलेलें ताजी उडगास आसा. व्हेरी गुड. तशी ते मस्त हेल्प जाला. आज हांव एक कामार आसा म्हणून ते केन्नाय एक विसरूं ना. ताका डोनेट केलेलें ते दाखोवन
मोहनदास पै आत्ताही त्यांनी अंगाच ह्याला डोनेट करून तांकां पुरो कोणाक रिसर्च येना वय. आधी तेन्ना कोण कसं असं की त्या त्यांची कष्ट असताना कसले एक हायटा वय वय मेळ्ळे म्हण जाताना वय ते शिकवण एक असताना ते शिकवण तुमका चंद कोण आकार दिता वय कसं म्हणणार रे आता तेन्ना लोन काडच्याक भंय इथं म्हणल्यार आमगेले एज्युकेशन लोनाक इंट्रेस्टेड हं. कार लोनाक उणे एज्युकेशन लोनाक चड तेन्ना वय तेन्ना. इवन आत्ताय तशीच वय वय कार लोन उण्यार म्हणल्यार एज्युकेशन लोनाक इंट्रेस्टेड तेच्यान ಒಟ್ಟುಗ್ ಕಾಡೋಕೈ ಭಯ ಸನೆ ಹೆಚ್ಚನ್ ನತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ನು कंप्लीट करू जाल्ले ಹೆಚ್ಚನ್ नत्तिले ते आजीके हुडगास आसा तितले न्ही आनी हांगा कॅम्पाकय मस्त हेल्प जालो हांगा ते 4 वर्स कॅम्प करता आशिल्लींची हांव कन्नड मिडियम जाल्ले निमित्त म्हाका सॉफ्ट स्किल मस्त हेल्प जाला इंग्लिशान तो उलोवची जावो त्या मस्त हेल्प जाला एक धैर्य दिवन मुखार इंटरव्यू फेस करूक ट्रैनिंग दिताली इंटरव्यू फेस करूक वय वय व्हेरी गुड त्या मस्त हेल्प जाला त्या विसरून ना खंयचे वर्स ते 2000 मेगल फर्स्ट बैच 2010 ना हं. 2014 आउट गोइंग आउट गोईंग वय व्हेरी गुड सो ते तुमका एक आधार कायक एक आकार दिले मेळ्ळी संगीत आता मी तुमगेला आनु कसं सांगता म्हणून अन्नाले व्हिडिओ ऐकूया विश्व कोंकणी केंद्र ह्या एक नामाधिक संस्थे या संस्थेनं कोंकणी मातृभाषाच्या ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳಾಸಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಚೆಲ್ಡು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ಚೆಲ್ಡು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತೂ ಚಾಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗ ರಸ್ತೈತಿ ಮೇಗಲ್ ಪೂತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಸುರೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತಸಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ತ ಚಾಂಗ ಕಂಪನಿ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಸ್ತ ಸಂತೋಷ विचार या संस्थेक मेगेर अनंत अनंत धन्यवाद आता अण्णान सांगितलं ऐकले तुम्ही कसं म्हण तुम्ही हक्क सांगताचे अण्णान सांगिल करेक्ट म्हळ्यार आमगेले आजी तेन्ना आमकां कितलो अगत्य आशिल्लें त्या टायमार एज्युकेशनाक कसं ना ಹೆಚ್ಚನ್ नत्तिले WKC निमित्त आमकां आधार जाला सो त्या अन्नाकय मस्त यस व्हेरी गुड वय. आता ताण सांगितलं ऐकताना आमकां कळता वय 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 भारी खुश जाली आता इंजिनियरिंग जाले शिष्यवृत्ती जाली तशीच आता यक्षगानाचे तुमगेल कशी डेव्हलप जाले यक्षगान इंटरेस्ट म्हळ्यार सांज दाखून आनंद म्हाका इंटरेस्ट आशिल्लें यक्षगानाक रातपाल जेवचे राती एक 9-10 कसूर जाल्ला सकाळी 6 वरां आसता यक्षगान आनंद म्हाका मस्त इंटरेस्ट आशिल्लें सांज दाखून म्हाका आपोवन व्हरता आशिल्लींची आनी आमकां घर कडेन विंगड कसो एंटरटेनमेंट ना तेन्ना हल्ली ती वय टीव्ही ना असल्यार DD1 मात्र तांतूं कसं मस्त हें नाशिल्लें वय तशी जावन ताका व्हरता आशिल्लींची आनी बुधवार आकाशवाणीर खेळ येता आशिल्ले रेडिओ रेडिओर Yeah. तांतोर तोरले तर भागवती सांगता आशिल्ली हं. ताका म्हाका नानचें म्हणटा आशिल्लींची आनंद घरकड वय. तांणी खेळ आयकुचे आनी ताजी पद्दत तान म्हाका नानचें म्हणचें हांव नानचें आशिल्लें कितले सांगतात ना हां तेन्ना एका क्लास अच्छा एका क्लास जप दोन करत. क्लास वय वय हं. तशी म्हाका तेन्ना पळोवन इंटरेस्ट आशिल्लें मागीर आमकां स्कुलान तूं स्कूल डे यक्षगान शिकयत आशिल्ली हं. तशी आनूय ताका आनू मास्टर जावन आशिल्लो स्कुलान तूं वय सगळे एनकरेज वय यक्षगान शिकत अशी वय यक्षगान शिकयत अच्छा वय हां. एनकरेज करता हं. तशें तें दाखून 3 क्लास 4 क्लास दाखून वेस कल्चर स्टार्ट केल्लो हो आतां दाखून आतां शिकता शिकतस ओके व्हेरी गुड कितले यक्षगान तुवें हें केला भाग घेतला हांव सुमार सांज दाखून कितले सांग चुकून वय करतस सांज दाखून प्रति स्कूल डेक एक शो जाता आशिल्ले आनी आमगेल्या गांवांत सुमार यक्षगान जाता तांकेलो चेडू आनी प्रजावका सांजना पार्ट करच्याक आनी ताका प्राप्त आशिल्ली व्हेरी ताका गुड पुरावत आशिल्लो तशी एक्सपोजर वय तशी करून मागीर मुखार वता हिम्मेळ शिक्का म्हण जाल्ले म्हळ्यार चेंडे मद्दळे तांक इंटरेस्ट आयले त्या प्लॅन करताना इंजिनियरिंग शिकताना आणि हे यक्षगान करताना कसले कशी जाता आशिल्लें प्रॅक्टिसा पुराय तशी ना इंजिनियरिंग शिकले मागीर हांव चेंडे मद्दळे आनी भागवतीक शिकता स्टार्ट केलें तर थोडो नाट्य मात शिकता आशिल्लो इंजिनियरिंग करताना
यक्षगान आशिल्लें ना वय नाट्य मात्र नाट्य मात्र नाट्य मात्र मागिरी चंड मद्दळे हा. आणि प्रति पार्वती ताजे वय प्रतांचो तुका म्हणून इंटरेस्ट वय आत्ताही शिकतस गुड गुड व्हेरी नाईस आता तुगेल बहिणी कसं सांगता म्हणून ऐकूया. ರಾಜನಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ಮುಣು ಆವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಲಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಣರಿ ಅಮ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಣ್ ಸಂಗನಾची आम्ही तक्का मुन्ना म्हणचे ते सांदकून तक मुन्न म्हूण अभ्यास ते हांव तुमगेल्या आतां उलयतना श्रीनिवास म्हूण सांगना मुन्ना म्हणटा. आज हांव तुमकां मुन्नाल थोडे लुटी पुरा कसकसल आशिल्ली म्हूण सांगून पुरा सांगता. आजी सांगतास तुमकां सान आसतना हाणें कसो करचें म्हळ्यार ताका च्या पिवच्याक मागीर काफी पिवच्याक पुरा आमी ग्लासांनी दिता न्हू ग्लास प्लेट ते खावन पिवन जल सतन दावन वचून खावन बांयत उडोवचें आशिल्लें. मागीर वर्स एंड म्हणटाना मागीर बाप्पान ते बांयत देवन कितलो आसा आनी उडयलेले पुरा लॅक करून मागीर वयर घालचें आशिल्लें. कसालें म्हूण गोतना तशें आमी राखून बैसूक आशिल्ले गेल काप पिवन जल सतन आमी ते कॅच धरूक बैसूक ना जाल्यार ओव्हर बांयत उडयत आशिल्लो. आमगेलें शीच आशिल्लें जाल्यार आमी तितलें म्हळ्यार मार घेवचें तसल कसलें नाशिल्लें आमगेलें फायटींग आनी नाशिल्लें. अशीच गंमत एक यो रे मारचें आतां केल्या म्हूण हांव ताका आपोवचें आशिल्लें आनी हांव एक मारचें आनी ताणें मारचें टायम येताना हांव धांवचें आशिल्लें तशी. आनी ताका कोप तसल पुरा कांय ना असल एक चंचंदी लुटी मात्र आशिल्लें. मागीर ओड जत्ता जत्ता तो शिकचा आनी हुशार आशिल्लो. हांव अक्क आनी तो आमगेले ताक जाणां तो तोच बुदोवन टेंथा पुरा फर्स्ट रँक येयलो तो. ताचे नंतर PUC विजय कॉलेजा वचून थंय शिकलो मस्त एफर्ट घाली ताणें कश्ट जाली ताका स्टार्टिंगारी जाल्यार ताणें सोंड दिनी आमकां म्हळ्यार फुसरेर भंय आशिल्लें सायन्स कशी घेत घेवन वयर पळना जाल्यार कसो करचें बा म्हूण जाल्यार ताणें लायक डिस्टिंक्शन मार्क्स काडले. ताजे नंतर इंजिनियरींग सीटय घेतले. तशी त्या टायमार आमकां विश्व कोंकणी दाखोवन स्कॉलरशीप मेळ्ळें मस्त हेल्प जालें. ताजे नंतर लायफान आतां तो सेटल जाला लायक एक जॉबय आसा ताका ताणें एक बेंगलोरा घरय घेतलें आनी म्हगेले आनम्मय मस्त कुशेर आसाची म्हगेले आनम्म तागेले ಒಟ್ಟು रबल्यांचे येता तशी. आनी ताका उद्योग ಒಟ್ಟು तागेले जॉब ಒಟ್ಟು ताका एक आश आशिल्लें यक्षगानाचें सो ताजे ಒಟ್ಟು तो हेंवय कंटिन्यू करतास यक्षगान नाट्य शिकलो ताजे मागीर चंड शिकलो आनी मद्दळे तेवय शिकलो भागवतीकय शिकतास. थंय प्रोग्राम आनी आसल्यार तो मद्दळे आनी चंडी मारूक आनी वता तो. तशी ताका कसा आश आसगी तागेले तेवय तो फुलफील करतास. तागेले बायल ताका खंयची नमूने चल्ली सारकी तशीच मेळ्ळें आमकां प्रियांका. तशी ताका कसा आसक्ती आसगी ती ताका फुल्ल सपोर्ट करता. तशी ताका लायफान तूं ताका खंयची नमूने एक बायल जावका कितें सल बायलय ताका मेळ्ळी आनी म्हगेले आनम्मय मस्त कुशेर आसाची. अनेक कसं म्हळ्यार म्हाका म्हगेले विडियोज पुरो तुमी केल्या जावन पुणी पळोवन अशें पुरो तशी म्हगेले कंटेंट म्हाका तो मस्त हेल्प करता. कसले आसल्यार हांव तागेले डिस्कस करता पळय हें कोर येतवे अशी कोर येतवे म्हूण सांगून तशी. आनी म्हगेले बॅकग्रावंड वॉयस आसना त्या वॉयस पुरो तागेले चढती स्टुडंटाल वॉयस पुरो म्हाका ताणें दिवचें. केदार हांव सांगल्यार ताका पळय म्हाका एक वॉयस दी रे म्हण खंय ऑफिसा कामां आसल्यार तो कूडले म्हाका रेकॉर्ड करून पेटयता. आनी आमी मेळटा आसतना एक दोन विडियो करूकय आसा तशी. तशी आमी कुशेरी ताळ मेळ्यार आसाची फुल्ल फॅमिली तशी. हांव ताका येद्राक थँक्स म्हणी ताका आज हांव ह्या विडियो मुखांतर थँक्स म्हणटास. थँक्यू मुन्ना मस्त केलें हें पुरा हेल्प केलें सो. आनी तूं कसा पुरा तुगेले लायफांत लेक लागी ते पुरा फुलफील जावो म्हूण हांव विश करतास. आता ऐकल तू आता हक्क तू कसं म्हणून सांगता सांग. थँक्यू म्हणटा म्हळ्यार ती आतां टीचर जावन सो हांव मेळ्ळा टीचर जावन आशिल्लो सो त्या प्रोफेशन तीन कंटिन्यू केल्लें म्हाका करूं जाय न्ही होय. सो तीन कंटिन्यू केल्लें या. सो मस्त जाणाक ती फेमस जाल्या ती हिरो हें बरो कळ्ळें सो ती तिका हेल्प आनी करता व्हेरी गुड वॉयस दिवची की एव्हरीवन इज अ टीचर. हांव टीचर जावन तू टीचर जायन म्हणतला रे तू टीचर तुगेले यक्षगान तुका हय हय करच्याका शिकोवच्याका पळय खंडीत तुका युजा पडटा. गुड व्हेरी नायस. आता तू इतले साधारण कितले भाग यान तू केला भाग घेतला यक्षगानान तू 50 साला जायत. तुगेले फेवरेट रोल खंयचे? मेगेले फेवरेट रोल म्हळ्यार हांव चिके राक्षसाल पार्ट आनी पुरा चड करचें म्हळ्यार मेगेले वॉयस थोर आसा
त्याच्यावर मग चिक रोल आणि दिसता चिक राक्षस आतर कंसकी शूर्पणखी घोर शूर्पणखी म्हणून रोल असतो त्यापर चढ दिवचे शिल्मा पळोचके दिगो अशी ವಾಯ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಥೋರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಕುತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇತಾನ ಸಮ ಐಕ್ ಪಡ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ತಶಿ बल घालणं वय 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 व्हेरी गुड ते या वायसर उलत ते विंगड वायस काढून लोकांना तशी आता चंडे शिक्षक तुका काही सुकून प्रेरणा नाही घे चंडी म्हणा नाट्य शिकली मागेरी ते चंडाच्या त्याची पवर तशी असते एक पिटा येईल मागेरी पण चंड मरतशील पळयताना ते पळय म्हणून जेतात तिथं पवर असं काही दाखवून तांडून घेत तिथलं अट्रॅक्टिव्ह होत त्याची स्पीड जेव्हा आणि त्याची त्या वॉइस जेव्हा तिथलं अट्रॅक्टिव्ह होत त्या पळून मग शिकू का म्हणून भारी इंटरेस्ट असेल जरा तुमकूर आशिला इंजिनियरिंग आशिला मागीर बेंगलूर जावन तरी निखिल पै म्हणून कोडियालचे जाल्यार तो बेंगलूर आस आनी थंय शिकयता म्हणून हें कोण थंय वचून एक पाटी थंय ऑफलायन एक पाटी ऑनलायन जाल्यार वार एक पाटी क्लास आसताची चंडे मद्दळे त्या पुढे घेतला तुगे घेऊन असं व्हेरी नाईस पुरा घेऊन दवरन थोडं काही प्रोग्राम असतं त्यात बरं पेतात वच्चे असतं या इंजिनियरिंगाचे प्रोफेशनल काम असतं वय वय त्याची भायरी तुम्ही करचे वय ते कशी मॅनेज करून घेता तुम्ही त्यामुळे इंटरेस्ट असल्यार जत हांव अयो त्या कोरका म्हणून लेखून नाही त्या तांडून घेता इतले काम असला री पॅशन वय वय इतले काम असला री एक यक्षगान प्रोग्राम वचुका म्हळ्यार तर आता न्हिदपणा वग्गी जाग जाता नाका म्हणल्यार री तण तमका तशी दॅट इज डेडिकेशन एक नमुन्याचे व्हेरी गुड आणि तशीच आता यक्षगानान तो संवाद आणि डायलॉग्स मात्र नाही तांतूं भितर ताळय जावका नाही वा वय सो ताळाची भूमिका कसं असतं तो ताळ इंपॉर्टंट यक्षगान इथं म्हळ्यार यक्षगान फिल्मा म्हणतात डैलॉग दिवन बाय हाटकोन सांगचित असल नाही नाट्य तुमको 4 दीस रिहर्सल करून करचित असल नाही ऑन द स्पॉट ते ओहो तांक पुरा तो नंताल आसाची वेस घालताले आसाची आणि चंड मद्दळ आसा भागवत सिंगर तांक पुरो जन कोऑर्डिनेट करचे ताळ तो ताळ अंतू कसा पद्य सांगता की त्या चंडी मद्दळ तांणी ताका नुडित करताची त्या पद्याक वेशधारी नांचाची ताळ मस्त इंपॉर्टंट भागवती नाही ताळ मारतो विंगड असं ना ताळ मारताल नाही तांगे भागवताले जागंट असत अच्छा तो ताळ तांतू स्टार्ट करता त्या ताळांतू तो पद्य सांगला री चंडी मद्दळ त्या ताळाक कित आम्ही नुडित असतो ताका त्या करताची त्या ताळाक स्टेप्स असता ते तांणी नांताची वेशधारी तांणी नांताची ते डायलॉग्स पुरा शिकू कष्ट असं शिकची म्हळ्यार त्या बाय हार्ट नाही ताजे यक्षगानाचे एक युनिक कसा म्हळ्यार तांतो आता कसाने बाय हार्ट करू ना ते ऑन प्रॉम्प्ट येवका इन प्रॉम्प्ट येवका म्हळ्यार आता तुमका एक रोल दिल्लो म्हणले की खंयचे एक महाभारत रामायणाचे चर्ती खंयचे एक प्रसंग हे करता कर्ण अर्जुनाच्या खंयच्याची तुम्ही कर्ण जाल्यार तुम्ही कसं उलयताची तुम्ही कशी तर कर्णाक आयिल्ल्या क्वेश्चनाक तुम्ही कशी डिफेंड करताची आणि कर्णाल भितर वयील भावाने कसाने तर तुम्ही कर्ण जावन सांगता तुम्ही कर्ण जावन फील कोण सांगता तेदन मात्र ते तुम कोणी शिकून दिवन कोणी सांगचे ना तुमका तागेल कहाणी पुरा गोत्तसका कर्णाल जन्म दाखवून ताण मेल्वरून कसा केल्लाय कसा चुकी असता ताका तो कशी आन्सर करता कर्ण म्हणणे भीष्म जेव्हा कुंती जेव्हा खंयचे अस तशी मस्त ज्ञान असका वाजून गोत्तसका खेळ पळोवन गोत्तसका आमचे गेल्यान ता खेळ म्हणचे यक्षगान म्हणून आटा म्हणताना तशी खेळावचे खेळू म्हणून रात्रीच्या आताची कालामिती म्हणून सांजी दाखवून रात्रीवरण करताची पुढे पुरा रात पल्ले वत्ताना गंमत केला जन वत्ताना ओले मंदिरांनी पुरा घेऊन वच्ची नीदयला ते निदोच तशी व्हेरी इंटरेस्टिंग लायक अंते जलारी तंक भितर कर्ण तुमची जाऊन तुका त्या फिलिंग्स हाडो काम बी वय 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 भारी तंतू म्हळ्यार त्या भागवताले काम आस आता ते कर्णाक दुःखाचे सन्निवेश तो खंयचे दुःखाच राग घालता तक तकी चंडा बद्दल तांणी दुःख होगूर हे करचे की नुडित करचे की तांकां त्या तांगेल टॅलेंट ते सीन क्रिएट करतात तांणी दुःखाचे ते ताणे दुःखाक तागेले स्टेप्स मस्त स्टेप्स नांचवानी पुरा नाते त्या भावाने तो ताणे
हें करून मागीर ताजे अर्थ सांगतना कसं फिलिंग असतं त्या आनी ಕೆಲವು ವೀರ ಅಜ್ಜೆ सीन असतं वीरा रसाचे वीर रस ताका कोप येवचे कोप येतना तो कशी उलयता हा हा अर्जुन कशी उलयता कोप येताना हांव सुद्दां कितले मोगान उलयता आनी तागेले बायलेले कशी असता तशी पूरा रसा वय रसा तेंच्या बाय हाट ना नवरसा असता हा. तेंच्या बाय हाट करना तुमकां बाय हाट केल्यार अर्ध मन तुमकां उडगास करच्यान तो असता तुमगेले फिलिंग भायर येना करेक्ट फिलिंग भायर येवका तुमगेले मना कसं असता उलोवका कर्ण जावन तशी एक अर्जुन जावन एक कुंती जावन इन डेप्थ वय नॉलेज असका ताचे भितर वचका आता एक 2 डायलॉग सांगून दाखवचे की एक जेव दोन जेव्हा शूर्पणखीला ओके घोर शूर्पणखी म्हणा ती आमची गेल जाल्यार कशी खेळ आमची गेल यक्षगान जाल्यार कशी सांगूक बरो ओ वंडरफुल ह्या सिच्युएशन कशी म्हळ्यार केदना म्हळ्यार शूर्पणखी घोर असता की भयंकर घोर म्हळ्यार ती रन्नांत असता ती राक्षस असता रावण तिका एक रन्ना पंचवटी म्हणजे रन्ना सोण असता भयंकर क्रूरती मेळ्ळाल पुरा हें करचे ऋषिंकांनी पुरा बाद दिवचे नरमांस भक्षण करचे तसल पुरा बारी येवचे कोणे बीन आसन भित्ताची त्या टायमार राम लक्ष्मण वनवासार असता राम लक्ष्मण सीते तांणी त्या पंचवटी वनाक येताची येताना तिका ताजी परमगोळ येता नरमासा परमगोळ येता ते परमगोळ येताना तिका केळान वीररसाची पद्दत तिका परमगोळ येताना तिका खुशी जावन नरमांस म्हणल्यार हांव खावची कशी ताजी कशी करता म्हाका कितले खूश जाल्ले कसा करता कोर्ण खाता म्हण तिका क्रुयालिटी दाखोवची वय ताका भागवत ಏರುಪ ಶ್ರುತಿರ್ ಪದ್ಯ ಸಂಗತಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಪದ್ಯತ್ ಖಂಡ ಖಂಡವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ म्हणक नरमानुष म्हणल्यार ताका धोर्म ताका खंड खंड हें करून कशी हें करता म्हण ते वॉइस चिका दाट करून सांगा आईली तुमको परंबळो कसा न मने परंबळो या लंका मारतास या रन्नांतु या नर मनुष्याल परंबळो कितले दिस जल्ला नरमांस भक्षण करून आजी तुमगेल पुरो योग लायक नरमांस भक्षण करचे ते मनुष्य कोणे जाव ते मेगल हाता मेळका कसा करचे त्या मनशाक दोरन कुडका 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 कर्ण तकला एक तिक्षे मीठशे पुरा घालनो मसाला घालनो लायक ताजी फण्ण ऑफ करी मागीर चर्म कसा करचे चर्म सोडून आबा चर्म पुरा दोरनो मेकळनो वत्ताक लायक सुका घालका मागीर लायक तक मसालानी पुरा घालनो चंद करून ताजे पत्रड करून खावया मागीर रगत रगत सोडोसवे ना बा आमक राक्षसा रगत मला बारी तेच जावनो थोडे मीरे गोड घालनो चंद करून काल्लोनो गटा 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 पिवका मागीर कानु कसा करचे कानु सोडून आबा कानु दोनी पिंदोनो चणे पिट्टा बुडोनो चंदकोनो तोळनो संजेर म्हणतान पावसाक करम कुरम करम कुरम करम कुरम करून खावका मागीर हड्ड कसा करचे हड्ड सोडून आबा हड्ड घेवन समाज धाडोन पुटी करून पॅजस पळ पॅज पेजे ओटू तोंडा लावच्या बार लाय जाता वय आणि आम्ही यांच्या अंग उल्लोन बशी नाही आबा आम्ही अंग उल्लोन परसावण केला रे त्या मनुष्य प्राणी काही जाऊ धावला रे होय पुराजान वाटू यांची पुराजान सेरवनो त्या मनुष्य प्राणी क धोरनो बुरे भोजन करूया वचा 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 आता असल डायलॉग पुरा दितना तुमका वॉइस भितर वयल्यान हाडका पडटा न्ही ते कशी येता साद त्याची कर्कश करून सांगता ते वेळेस किल्ल जावका ताका म्हळ्यार
थोडे एक मिनिट उरलं वेत जरी तुमक रात्री पल्ले त्या वॉइस मेंटेन करणं वय आणि विथ द कॉस्ट्यूम जोड असतं कॉस्ट्यूम वय वय ಮತ್ತೆ ಗಾಲ್ಚೆ ಪೂರ ಕೋರ್ನು ಹ್ಮ್ 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 ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೋರ್ನು ಕೋರ್ನು ಇರ್ತದೆ ತಕ್ಕಸಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಸಲೆ ಮನಸ್ಕಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ Voice up. ಪೂರಕ್ಕೆ ते वॉइस श्रुती इंतू घालनु हा. त्याचे सांगका ये वॉइस मिडल वॉइस लो वॉइस अंतू ये श्रुती इंतू हाई श्रुती इंतू सांगचे ट्रेनिंग ट्रेनिंग वय त्या कोर्नु प्रॅक्टिस कोरका तका म्हणजे त्या वेळात राक्षसा वेळेस कशी तुमका नॉर्मल राजा वेश सौम्य वेशाक तुमका नॉर्मल वॉइस ऑडिबिलिटी अस अचानक म्हणजे तेंत कालान तू मैकानी परणा पुरा मैकानी अस कितलं दूर बशिल्यांक काय एक पडका तशी अका कर्णानुलो जलारी ताजे हा आता गेल्या वॉइस Level आरी. बेस्ड ऑन सिच्युएशन म्हणजे आता कोप येताना तो वडावून येता पिच होड वय हॉड असतं हाई पिच असतं दुःख असताना नॉर्मल असताना अश असतं व्हेरी नाईस आणि बाहेट करू ना आता हांव सांगितले बाहेट करू ना वय वय पण आता हांव शूरपणा की जावनु ती कितले दिसू कसं नाही नात्तिले पोट्टा बुके पोट्टा बुकेन अस मेळ्ळे म्हणून कसो करून तिका खुश जावनु खावेत पण आता आमची गजाल निमित्त हांव ताजी फुड्डाची केला दोन ऍड करून सांगचे कन्नड अंजलाची विंगड सांगताची तशी तशी म्हणून ओटू सांगू जायना म्हळ्यार ताका एक चौकट अस आत्ताच पुरा हांव चा करून पिल्ली कापी करून पिल्ली एक शब्द इंग्लिश येवचे ना यक्षगानात कन्नड उलयतना कन्नड कन्नड येवका तशी आमची गल उलयतना आमची गल्याची आत्ताचे ते रेस्ट घेतलं तसं एक वर्ड येवचे ना ओके इथं मला तुम्ही त्या सीनात पौराणिक अंत असताच आणि तू एक वर्ड गेला तुम्ही फ्लॉप फ्लॉप अंग येताच तशी तुम्ही शूरपणा की जायनाच त्या मत्यास करत ना त्यांची कालांत उरले येतात त्या मत्यास भारी कष्ट त्या कालांत कसं आशिल्लें इमॅजिन कोण लोक मस्त प्रॅक्टिस घेऊ कपड होय आणि यद्राचे कसं उरले येता वय 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 तो कसं आता तुमका भीष्माला वेस एकला घाल म्हण कृष्ण गल्लाला ता क्वेश्चन करता वस्त्रा पगार तू नुत कसाला बशिलो हें कोरेत आशिल्लो ना ताका ताणें उत्तर दिवक असो सुमार क्वेश्चन वाग हें जाता वाद तो यद्राचे कसं उरलेत म्हण आगत ना आणि ताका डायरेक्ट क्वेश्चन घालत मस्त बुद्धन जाऊ का बुद्धून जावक चुकोचक प्रॅक्टिस करून एक पडी ताजी आसक्ता येयला लागीला वय रुची लागिಲ್ಲ नसतं प्रसंग त्यान जावची तुम्ही करणार जन एक 100 पटी पडेला रे एक पातळदारी एक नमुने उरलेता अन्नेक नमुने उरलेता अन्नेक पटी उरलेता अन्नेक पटी उरलेता वय 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 व्हेरी नाईस व्हेरी इंटरेस्टिंग वय लायक आता तशी भागवताचे ताजे विषय स्टोरी सांगता आमका तू शिकतास न्हू ताजे हांव म्हणला म्हाका सूर्य चंडे मद्दाळे इंट्रस्ट शिकता आशिल्लो मागीर ताजे मेन हिडीत अशें भागवतान ते म्हाका चंडे मद्दाळ्याक हेल्प जाव म्हणून भागवतिकेची स्टार्ट केले ताका रागाचे नॉलेज जावक म्हाका रागाच नॉलेज मस्त ना म्हळ्यार सांग दाखून चिका भजन आनी पुरा सांगताले चिका वग येता हांव सांग दाखून भजन आनी पुरा सांगले तशें म्हाका चिका टायम हांव आनीक शिकता आसता भागवतीक शिकता आसता ते म्हाका हेल्प जावं म्हणून म्युझिक नॉलेज वय वय म्युझिकल नॉलेज रागा नॉलेज आनी पुरा ताळा नॉलेज तशी एक सगळ्या कहाणी भागवतान ताजे लीड करचे त्या वेळेस नेक्स्ट सीन या म्हणता वेस गल्लांक उरलो न्हू हे इतले पद्य इतले वेळ सांगता म्हणून पुरो डायरेक्शन आसता भागवताक मेन पात्रधार भागवत वय फर्स्ट तशें त्या वेळेस शिकया म्हणून तशी पुरो ओटू शिकता एक तांतू शिकिले एक जेव्हा दोन्ही राग सांग एक राग समजत की हा ताजे पूर्वरंग म्हण आसता आणि तुला एक पद्य सांगता राम भद्र गोविंद तो तय्या दत्ता राम भद्र गोविंद हरे रमण गोविंद अच्युतानंत गोविंद हरे राम भद्र गोविंद ग्रेट यावेळी शिकयताल म्हणून विंगड जेवण असताचे ना ट्रेनिंग वय वय प्रसाद चेरकाडे म्हणून एक क्लास बेंगलोरात भागवती शिकता नाट्य शिकता तशें गेले शिकता व्हेरी गुड चेन्नई मधलं निखिल पै म्हणून तांगेला शिकता व्हेरी गुड लायक विषय
आणि तुमगे टेक्निकल स्किल्स ॲज अन इंजिनियर तुमले हाका यक्षगानांतू खेळांतू काही यूज अप्लाय केलेलेस की वय म्हणारी टेक्निकल म्हाका यक्षगानाक कसनायची मेगेल निमित्त कसने कोरका म्हणून मला काही इंगड जनाक तेजे ಗೊತ್ತಸ್ का मस्त ಜನಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನचे विषय ಗೊತ್ತನ आता बेंगळूर चमकला ती काम कोणाक तसं हांव टी शर्ट घालला यक्षगाना टी शर्ट घालून वचची की आणि वॉलपेपर यक्षगानाची घालची की एक 4 जण निघायचं कसं आहे म्हणून तेन्ना तांकां सांगचे की तांणी तेन्ना पळयता युट्यूब तशी हेचोन करतना कसं न्ही मेगा टेक्निकल स्किल कशी हेल्प जाल म्हणून हांव एज अ सॉफ्टवेअर फिल्डान श्रुती यक्षगान पद्य सांगच्याक श्रुती जावक म्हण हार्मोनियम आता पद्य सांगतना हांव एक साऊंड वय म्हाका शिकयन तुमगे एक साऊंड श्रुतीचे त्या फुडल्या काळान तो जोड हार्मोनी पेट जावक आशिल्ले ताका एकलो बरसितार जावक आशिल्लो कारण सकन रातपाल अशें कोण बैसुका पाप मागीर ताका इलेक्ट्रॉनिक हें येयलें करंटा घालून तें चाल केल्यार इलेक्ट्रॉनिक श्रुती येयली ऑन जाता वय कसं आयडिया येईल म्हळ्यार हें मोबायल तूं कोरयत आतां पुरो मोबायल त्या वापास घेवन हें वचचे बदलाक शिकताल्यांक त्या पुरो घेवचे मोबायल तांगेलो ऑलरेडी आसता वय वय तशी ताका एक ऍप्लिकेशन डेव्हलप केलें यक्षनाद म्हणून 50,000 ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ते मस्त जन यक्षगान कलाविदांक यूज जाता पन्यात खंयचो आतां असाल खंयचो फंक्शन पद्य कसं सांग म्हणटाची एक चौकी पूजा म्हणून आसता त्या चौकीन तो खंय ड्रेसिंग रूमान ते तांणी देवाले हें करता प्रार्थना करता चौकी सूर करचे फुडें तांणी ते पद्य सांगताचे थंय तुमकां हाजे पॉयंट आनी पुरो मेळना श्रुती दवरचे ताका इलेक्ट्रीक ना थंय पुरो यांच यूज करता आनी चिक्का मेळ्ळा म्हणून येता चिक्का मेळ्ळा म्हळ्यार घराघराक येतात तांणी एक 4 वेस पावसाळ्या कसं काम आसना वय घरा येतात तांणी त्या स्विच कयस त्या शेतू बदला मोबायलान तांणी हें घाल न्हू खंयची श्रुती त्या घाल न्हू प्ले करून सांगताचे सिंपल एप्लिकेशन केल्ले लायक रेस्पॉन्स येवन व्हेरी गुड मस्त जण यूज करतात ते कष्ट जाल की ते करता चॅलेंजेस पुरो कसे आशिल्ले ना म्हळ्यार ते सूर्य ताचे बेसीक वर्शन सूर्य केल्ले मस्त जण यूज करून स्टार्ट केल्ले मस्त डावनलोड्स येयले तशी म्हाका उमेद येयली आनीक ताका नव फीचर्स दिवका इंगड रागा वय रिसेंटली मस्त डेव्हलपमेंट एक 5-6 वर्ष ताकून करतास ताजें काम ग्रेट आतांय करतास जावन येवन सांगताची हांव हें यूज करतास तांत असल प्रॉब्लेम आसा ते पळय असल प्रॉब्लेम आसा पळय देखीक आमकां असल एक फीचर जावका पळय कसं नाही फ्री ऑफ कॉस्ट कसं नाही येना अशी एक ऍडव्हर्टाइजमेंट समेत घालना अशी वय तशी तुगेले एक सान सेवा ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೇಳಿರಿ तुगेले ಪ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಟ್ಟುಚಿ ಅಂತು ಬಿತ್ತರೆ घेतिला सर मागीर म्हगेले भाव तोय डेव्हलपर आशिल्लो म्हगेले कझिन संदीप ताणें हांव सिरोवन फर्स्ट हें केल्लें यशस्वी करया म्हणून ताका मोबायलाचे चड गोत आशिल्लें मोबायल डेव्हलपमेंटाचे तशें हांव ताका हें सांगून आमी ओटू कर न्हू ग्रेट ग्रेट जॉईंट वर्क जॉईंट वेंचर वय वय असं भारी खुशी लायक विषय हय आता हांतू भितर मागीर आनी डेव्हलप करूंक जाता की वय आनी आतां सद्याक आतां भागवत शिकता जाल्यार ताका चंड मदले ओट्टू शिकूंक जाल्यार चंड मदल्याक तणापोका तें घेवका चंड मदले वय बॅकग्राउंडान तूं त्या चंडे तूं येवन ताण भागवतीक एक येद तशी करया म्हण मुखार आसा ते प्रॅक्टीस करच्या लायक प्रॅक्टीस करच्याक शिकच्याक वय तशी लायक विषय खुशी विषय आता आमगेले युवजनांक कळवा आत्ताच आमगेले कला जेव्हा आमगेले संस्कृती ते विकास जावक जाल्यार कशी आमकां युजा पडता हेल्पा पडता म्हण तुगेला अभिप्राय दितले मागीर आतां म्हळ्यार मेन खंयचे एक हॉबी आसता खंयचे एक लायक हॉबी दवरून घेतल्यार तुमगेले कामा वेळार तुमकां कितले तुमकां स्ट्रेस आसल्यार एक आतां म्हाका कशें म्हणा काम कितलें आसा कसं न्ही आसा काम जाल्ले कुडले एक यक्षगाना पद्य एकूच की यक्षगानाची कसं एक चंड्याची नुडिता हें करची की तत्त व्हडले टायम मेळटो खंयच्या वत्तान मेगेला हात अशी आसता परत सांगचे कसं हात मारून बसता म्हणून तुमकां तांत तितली इन्वॉल्व करून घेता तुमकां टायम गेलो कळना हांव काम करता न्ही तशीच डेव्हलपर मेडिटेशन रिलॅक्स वय तुमकां आतां खंयचे थोडे एक टायम मेळटा कोड एक्झिक्यूट घालून न्हू एक तेंचे बिल्ड जावं कसं रन जाता आसल्यार
अशी कोण यक्षगानाची खंयच्या पद्य ते मनान तू सांगून घेवन इन्वॉल्वमेंट वय वय व्हेरी मस्त हेल्प जाता खंयचे एक हॉबी आसा का म्हणजे मस्त एक हेल्प जाता करेक्ट करेक्ट डिसिप्लिन तशी व्हेरी नाईस. आणि तुमगेल ॲज ए प्रोफेशनल कसं तुमगेल पुरा एस्पिरेशन्स आसा असकी कसले हा ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಾಡಾರಿ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಾಂಚಿ ಭಾಗವತಿಗೆ शिकतस चंद म्हटलं परिपूर्ण एक कलाविद जाव का म्हणे कसं नाट्यान जाव आणि इन डेप्थ शिकून जाऊची म्हणून आतंत करेक्ट आणि ते मस्त किती साध्य किती जण इंट्रोड्यूस करका म्हणे कसं ते एक मस्त जण गोतना मला एक पटी त्यांनी आईलारी मागीर त्यांनी सोणाची एक पटी यक्षगानाची पिशी लागल्यार मागीर सोणाची जाल्यार ते येवच्या कष्ट आसात इथं म्हणत मस्त विंगड एंटरटेनमेंटाक आसा मोबायलान तू OTT प्लॅटफॉर्म आसा त्या पळोवन तांतू घंट कटलो तांतू आसताच तशें म्हाका येवच्याक तितली इंट्रस्ट जायना जाल्यार एक पटी फोर्सफुली येवन एक पटी लागल्यार मागीर ते यक्षगान तुमकां सोणा खंडित तशी इट्स तशी जल्ली तर जनांक इंट्रोड्यूस करता म्हणे कसं सेल्फ डेव्हलपमेंटाक मस्त 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 डिसिप्लिन वय वय आता तुमकां यक्षगान शिकला रे पण एक नाट्य करताना तुमकां फिजिकली तुम्ही फिट आसताच तर म्हणा तुमकां तितले Exercise. एनर्जी जाव का तुमकां स्टॅमिना जाव का वय तुमकां वॉयस उल्लोचन तू स्पश्टते आता चेडूवान शिकला रे मुखार एक कोणा चेडूवांक गद्दी उलोवचे जेव्हा कसं नाही असलं रे तांकां स्पश्टते येवच्याक त्या मुखार हेल्प जाता उलोवच्याक आनी तांगेल्याची न्हू तो बाय हार्ट करून न्हू मेमोरी हें करून उलोवची कशी थिंक करच्याक हांव अशी उलोवका अशी उलोवका आनी सभा कंपन स्टेजान देव न्हू उलोवच्याक Stage fear आसता. स्टेज फियर जेव्हा वय मस्त हेल्प जाता कॉन्सन्ट्रेशन मस्त हेल्प जाता तेंचे हें मात न्ही पुरा केंच्यान ते एक सैडान दवरनासका तशी हे सांस्कृतिक कला निमित्त आमगेले युवजनांक मस्त एक आधार जाता म्हणून मस्त हेल्प जाता तुगेले ओपिनियन खंडित खंडित जैसे की तुमका तू हें जातस विकसित जाला व्हेरी नाईस व्हेरी गुड. आता मी तुमगेले फोटोज पळया श्रीनिवास हें देवेंद्राल पार्ट केल्लें पळयला गुर्तु मेळेशना तांत ना बिलकुल मेळना ते पुरो जड असतं की मात्या वय वय ते जड आसता आनी तांकां कॉस्ट्यूम भितर पळोवचे भायर दाखोवन पळोवचे ना रंग आसता भितर तांणी समो गुणी आनी पुरो भरताच हो हो प्लास्टिका गुणी थोर जावच्याक थोर करूक वय, वय. भितर तर समोर नाट्य करताना पुराय मागीर बाद जायना मध्ये नाट्य घेवन आम्ही जाल्यार एक थोडे वेळ करचे 1 घंटे 2 घंटे जाल्यार फुडल्या कालांत आनी पुरा राती पाल्ले कोर न्हू हें तितले जड घाल न्हू वय बा दिसता निंबोळ न्हू सुका घाल काके पुरा ओह माय गॉड जड आसता ते वय वय ते एक हें देवेंद्राल पार्ट बेंगलोरांत रिसेंटली मेळलो पार्ट घेवचे का तेव्हा रात्रीचे असता ना हे ग्रुपाच हे विंगड विंगड वेस कथेकारारू म्हणून ग्रुप गेले कडेन आशिल्ले ते चेलियल पार्टी चेल्ल्यांनी घालची दिसता ना आत्ता हे ಚೆಲ್ಲಿ आत्ता पुढे चल्ल्यानं घालचे आशिल्ले आता वृत्तीपर मेळ आणि तांणी पुरो चल्ल्यानं घालचे बट आता ಚೆಲ್ಲಿ मस्त इंटरेस्टेड असतात तांणी चल्ल्याल पार्टय घालतात व्हेरी गुड व्हेरी गुड येऊ का जनांक वय. इंटरेस्ट येऊ का वय. ओके नेक्स्ट ये एक गाना वैभव म्हळ्यार गाना वैभव प्रोग्राम आशिल्लो भागवते हांव आतां चंडान तो चंड वाजीत आशिल्लो बेंगलोरान ते चेंड वाजितान तुगेल पुरो इमोशन्स कशे असता ते म्हणा भागवत Experience. वय तांगेले खंयचे पद्य ताजे वयर आसता वीरर आसा जाल्यार चंड जोर आसता विंगड जाल्यार चिका मद्दाळ्यान तो ते आसता पुरो भागवत आनी तुमगेल कॉर्डिनेट कोऑर्डिनेशन वय ग्रेट नेक्स्ट हे मेकअप हे म्हळ्यार यक्षगानात मेकअप करताल विंगड ना आमगेले मेकअप आमी कोण घेवं हो हे आमगेले घरकड हांव मेकअप प्रॅक्टीस करता आशिल्लो तेन खडा अच्छा अच्छा आमगेल मेकअप आमी करता आमगेले मेकअप आमी करता जावेत सो तुगेल मेकअप आणि ते तुमका परिणत असता मेकअप ते एक नाट्य कलाविद म्हळ्यार ताका मेकअप करताच कचीच अच्छा तशी हे मृदंग रिसेंटली बेंगलोरांत एक प्रोग्राम केल्ले अंत मृदंग अच्छा मद्दाड बद्दल हे हे मेगेले ऍपाच ते सो केल्लो ताजे पेपरार येयले असं ಲೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಪ್ ಜಲ್ಲ ಮುನ್ಸವನು ಹಿಮ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಾದ ಯಕ್ಷನಾದ ಆರ
यक्षनाद म्हूण तुमगेले गुड. आमगेले घरा फंक्शन आशिल्लें अन्नाल शांती टायमा तेन्ना पुजे टायमार हांव चांडे मारता आशिल्लो म्हगेले बायल ती चक्रताळ व्हेरी नायस. ते काय इंटरेस्ट आसा न्हू. हा ती चक्रताळ कसं इंजिनियर की बायले. गुड. भारी खुशी जाली श्रीनिवास तुमगेले उतर आयकून. आनी देव तुमकां आनीक बरें कोन्न दिवो, लायक जावो तुमगेले यक्षगानाच की तुमगेले प्रोफेशन ॲज ए सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल आनीक तुमी वयर वयर तुमगेले हुद्देंत वचोवची म्हणून आमी विश्व कोंकणी सुकून इच्छा करताची. तुमकां धन्यवाद. तुमी हांगा येयल्याक मस्त धन्यवाद. म्हाका म्हळ्यार विश्व कोंकणी म्हळ्यार हांव तेन्ना 2010 दाखून हांव थंय म्हाका डायरेक्ट हेल्प जाला तशी तेन्ना दाखून हांव कॉन्टॅक्टारी आसा कॉन्ट्रिब्यूटय करता आसा तशी तांगेले तुमगेले यूट्यूब चॅनल की हाजे कसा प्रोग्राम जाला की रिसेंट कोंकणी यक्षगान जाल्ले त्या वेळी पळयला हांव तशी मस्त खुशी म्हाका तांगे कसं नाही आयला रे तर पळोवची आसता तशी आमची गेल्याची कसं आसला रे ते वयर येवच्याक विश्व कोंकणीचे कोडूग मस्त आसा तशें तांकांय तुमकांय मस्त थँक्स हाजे म्हाका फैलाक जावो आनी यक्षगानाचे ಬಗ್ಗೆ जावो हाजे कसं संगीत 4 जाणां तशी व्हेरी नायस. मस्त थँक्स. खुशी जाली. आनी आमगेले विक्षकांकय आतां आमी पळयलें पॅशन आनी प्रोफेशन हे दोनूय वटून आमगेले एल्युमनाय आमगेले अभिमानी एल्युमनस श्रीनिवास कामत सांस्कृतिक कलाक कशी मुखारसून व्हरतस म्हणलेक आमकां भारी खूश जाली. हांगेले प्रयाणाचे विशय आमी आयकून आमकां एक प्रेरण घेवया. आनी तशीच आमगेले एल्युमनस खंय आसले ते किनी खंयचे तांतेंगेले फिल्डांतू तांतेंगेले उद्योगांतू यशस्वी जावन ताजे भायर आनीक तांणी कसले एक स्पोर्ट्स अशा पुरो नावे समाज सेवा अशा पुरो आर्ट्स अशा पुरो खंयच्यांत असले कलांत अशा पुरोची आसा म्हूण जाल्यार तुमी तुमगेले यशस्सा काणी आमगेले तुवांटियाची आमी आमगेले समाजाक आमगेले युट्यूबा थ्रू ते दाखोवच्याक भारी खूश पावताची. सो एल्युमनस आमी तुमी केन्नाय आमगेले विश्व कोंकणी येयाची म्हूण सांगताची. आमी हांगा मुक्ताय करताची. विक्षकांक नमस्कार आनी धन्यवाद. देव बरें करो.